तांकां विनंती करता आरोप करतले की तेंच्यांनी एकच प्रूफ दाखोवचो की 4 जुलैक दयानंद सोपटे गोंयचो मुख्यमंत्री बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकराच्या वाडदिसाक गेलो. एकच खंयचो तरी एविडन्स जावचो. कारण त्या दिसा मी आणि माझे फॅमिली सकट आमी ऑन द वे टू दिल्ली आणि मुख्यमंत्र्याच्या वाडदिवसाक वचप हेतून गैर कांयच ना. काँग्रेसचो सो कॉल्ड लिडर जेचो वाडदिवसाचो सत्कार ह्या बीजेपीचो मंत्री बाब राजेंद्र आर्लेकर ह्याच्या हस्ते तो जाता. दयानंद सोपटेन केन्ना ऑब्जेक्शन हाडला कितें म्हटलां ना. बर्थडे तो कोणीय वचूं शकता, कोणीय विश करूं शकता आणि वचून सुद्दां कोण कितें उलयना आणि न वता सुद्दां दयानंद सोपटेचेर आरोप जाता. हेचे फाटलें कितें कारण आसा पळय तें म्हाका पडलेलें ना. कितें आसूं तें हांव म्हाज्या पक्षाचे जे कार्यकर्ते आमचे काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आसात ते ज्या पद्दतीन म्हाका एडवायस करतात त्या पद्दतीन आमी काम करीत आसा आणि हेचे फुडें ते करीत वयता.